बापाच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याची सक्ती आमच्या मुखार पवित्र संस्कारान हाजीर जाला त्या सोम्याक वळखून घेवया. जेजूचेर आमची नदर दवरून तो खरो जिवो देव स्वर्गार जावन देंवलेलो जिवो उंडो आंकवार मारये उदरीन जल्मलो मनीस जालो ह्या आमच्या सोम्याक सगळो नमस्कार सगळी महिमा सगळी वंदन फावो. आमच्या जड एकल्याच्या जिवाचो ताका मान फावो. आमच्या जिविताचें समर्पण ताचे मुखार करून सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन आमची मान खोल बागाव ह्या आमच्या एकाच देवाक सोडवणाराक मान बागावन परनिपाट आनी नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका देता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका देता. जेजू क्रिस्त आंकवार मारये उदोनी मनीस जालो कित्याक तिणें म्हणलें ओय ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूर जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. सोम्याच्या पांयाशी आमी आयल्या ही भोव सकाळी आमचें अर्पण ताका करुया. सगळें आमचें जिवीत ताच्याच हातांत. आमची चिंतनां आमचे आवडे आमची उतरां आमच्यो करण्यो आमची सगळी भावना आमचो राग क्रोध आमचो मोग आमची सवस्काय आमचो सुसेग
या जेजूच्या पांयाशी हाडून दवरया. ओपुया ताका आयच्या दिसाचो आमचो भाव. सगळें जें आयज आमी करपाचें आसा, आमचे कश्ट, आमचे त्रास, आमची खुशालकाय, आमच्यो मांडण्यो सगळे ताच्या पांयाशी ह्या वेळार हाड. नवो दीस उदेताना W18 हें गीत आमी घेतले आनी आमचें अर्पण जेजूक चालू दवरतले. W18. Lord.
नवो दीस आमकां देवान दिला. ह्या नव्या दिसा आमचें अर्पण आयज सकाळीं जेजू मुखार करता आसतना आमची मांडणी, आमचो प्लॅन आयच्या दिसाचो जेजू मुखार दवरुया. कितें करपाचो आसा तुवें आयज, कितें येवचिलां आयज, खंय वचपाक जाय. मारिया आपल्या आवयच्या कुसव्यान खोतावीण संभोवलली. देवान खेरीत भाशेन विचून काडली. आपल्या पुताची आवय जावन आपल्या पुताक ह्या संवसारान मनीस कसो जल्माक हाडूं. आनी तिणें आपल्या होयकारा वरवीं तशेंच तिच्या सुपुल्ल्या जिविता वरवीं देवाच्या मोगान ती जियेली. जेजूक जल्माक हाडून जेजूक देवाक आनी मनशाक ओपून ती जाली राणी स्वर्गा संवसाराची. आयचो हो दीस आमी जेजू मुखार आसांव तेन्ना हेच आमचे सर्गीचे राणये भाशेन तिच्या गुणा वरवीं, तिचे देखी वरवीं आमी आमची ओपणी करुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवेन म्हजो जीव मुरगडटा. मारीचें तुस्त गीत एके भाशेन तिचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान आसा ताचें वर्णन करता. मारीचें तुस्त गीत ही राणी स्वर्गा संवसाराची, कित्याक तिणें देवाची खुशी केली. आमकांय जणेकल्याक हें गीत खरेपणी आमच्या जिवितान गावूंक, तें उच्चारूंक आनी तें आमचें जिवीत करूंक फावो जावंक. देखून ह्या सकाळीं ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी जेन्ना आसा हेंच मारीचें तुस्त गीत आमकांय फावो जावंक मागुया. ह्याच मारीच्या तुस्त गिता वरवीं आमी आमच्या सुमयाची तुस्त करुया. W16 गायनाचे झेल्यार देवाची तुस्त करूंक तुका कसलें कारण आसा? सुमयाची तुस्त करूंक तुका कित्याक फावो जावचें?
तुझें आख्खें अस्तित्व, तुझें आसणी देवाची खुशी तुका फावो जाल्या देवाकार घाली. देवाची खुशी पाडूंक तुका सयेक मेळ्ळा, तुवें पाडल्या देवाकार घाली. देवाचो संदेश तुका मेळ्ळा आनी हो देवाचो संदेश तूं वेव्हारांत घालपाचो आसाय देवाकार घाली. Mozo otmo sorves porak vakata, moja tarka deva sove urgata. Mozo otmo sorves porak vakata, moja tarka deva sove urgata. Dane lagvitza koneche Niskali Sukhyo Pirkama Kabagi Motolyo Surpuris Kama Kagili Ojaba Govinto Chinsona Oti Ajita Ozot Osorves Morak Wakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Monso Ves Morak Wakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Apli Boni Korto Dhyanyay Apsodev Birki Birki Kakuntoya Kakoita Boris Nakubarun Sorvesmo Kartam Monan Gordur Tolya Daunayna Sorvesmo Rakvakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Sorvesmo Rakvakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Vedaran Sodra Moine Shurita Nandi Kalgamai Mokan Voitarka Bukhe Dodanta Nuskurta Denyani Descansa Nertari Kuru Purnita Sorves Morak Vakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Sorves Morak Vakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Israel Abraham Pargita Abraham Pargita Charukuta Ile Utor Visvasi Deva Samarta Zot Kostar Visporak Vakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Sorves Morak Vakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Moima Bhavakari Putra Kanyatya Adiyata Isroda Sodata Moima Bhavakari Putra Kanyatya Adiyata Sorves Morak Vakata Moja Tarka Deva Sove Urgata Sorves Morak Vakata Moja Tarka
देवा सोवे मुरगोटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची तुस्त कर सगळ्या वेळार सगळी स्वाती जिविताच्या सगळ्या घडितांनी सर्वेस्पराची वाखाणणी कर सर्वेस्पराची तुस्त कर आंकवार मरे भाशेन आमचे आख्खें अर्पण जिविताचें आमच्या आख्ख्या दिसाचें ह्या वेळार जेजूक पळोवन ताचेच मुखार करीत रावया भोव पवित्र मिसाचे भेटेन आमी आतां वांटो घेवंक येता हे पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूचें अर्पण जेजूचें बलिदान आनी आमचें बलिदान एक करून ही भेट आमी देवाक भेटोवंक येता सगळीं आमची इंतेसांव मिसाची आयच्या दिसाची जेजू मुखार हाडुया तुजें इंतेसांव जेजू मुखार दवर ह्या संवसारा पासत संवसाराचे शांती पासत मागुया आमच्या देशा पासत आमच्या देशवाशां पासत आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया आमचें राज देवाच्या हातान दवरुया आमचो गांव आमचो वाडो आमचें कुटुंब आनी आमचें जण एकल्याचें खासगीचें जेजूच्याच हातान आसूं मारी भाशेन देवाची खुशी आख्ख्या दिसाक आमी करूंक ही पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया आमचें सूख दूख आमचे कोश्ट त्रास आमचें दुयेंस आमची भलायकी सगळें हे मिसाचे भेटेन जेजू मुखार हाडून आमचेंच अर्पण उगीच रावन Sorvesporak vakanta moja tarka deva sove murgota sorvesporak vakanta moja tarka deva sove murgota सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता कॅसेंड्रा फेर्नांडीस आयज आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी जबाबदारेचे क्रिस्तांव ताका करूंक ताचे पासत मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता एंजल वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया क्लाउदिया गॉन्साल्वीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी हेर सगळीं आमचीं इंतेसांवां ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया आमचो फादर सिरान पालोटी होम तो बरो ना ताचे पासत मागुया देवान ताका पिकोवणेचो हात लावंक तशेंच फादर दामासियान कारवालो हाका कालच्या दिसाक उपसो एक घडला
ताचेय पासत मागुया देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी, भाव भयणीनो, आमची राणी कशी आमकां एक देख तशेंच उत्तेजन दिता, आनी आमची राणी कशी आपलो पूत आमकां फावो जावचे पासत आपल्या पुताशी वचूंक आमकां शिकयता. जायते पावटी आमी हे आंकवार मारेची शेकाय घेवंक घडये फाटीं उरल्या. जायते पावटी ताळणेच्या वेळार आमी तिची मजत मागूंक घडये फाटीं उरल्या. असल्या सगळे आमचे चुकीचें देवा लागीं ह्या वेळार बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे आवयक आंकवार मारीक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिले. ह्या तुज्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता, आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गराज्यान तयार करून दवरल्या ती मोहिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजयेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणा सावळेच्या देसान रावतल्यांचेर एक व्हड उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुडें ती आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाक केल्लें तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या खांदायली खाटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोश्ट्रां हीं सगळीं उलपोन गेलीं, आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा, आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान: अजापवंत बुद्ध दिनार, उद्वेदार देव, फुडल्या युगांचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना, आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आपलें राज चलयतलो, आतांतान निते काळी. नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगलें करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात.
आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. उदेंती तान ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तान वडो घालून तो पळेता. स्वर्गार आनी प्रितुमेचेर नदर मारता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. कालत्यांक तो धुळींतले उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतले वयर काडटा. कुरां बरोबर तांकां जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुरां मोदें ताका बसयता. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळीं उबीं रावुया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सोदोवी, तूं बो मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तान उदेवन आयलो. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलियेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोलें तें चाकोर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांट्टात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
भाग्यवंत आंकवार मारिया आमची राणी, क्विनशीप ऑफ मॅरी. भाव भयणीनो, आयज व्हडली थियरी आनी व्हडलो सेर्मन न्हू, पूण मारयेचें राणीपण आमच्या जिवितांत कशें आसा, कितें चलता हाचेर एक नदर मारूंक आमकां जण एकल्याक सयेक. मारिया विचून काडलेली आमी जायते पावटी नियाळ्ळां, आनी विचून काडलें तेन्ना मारयेन कशे भाशेन कितें केलें तें आमी सगळें वाचून आनी नियाळून जाणा. आनी तिचे भाशेन आमी जावचीं हें आमी जायते पावटी आमचो उद्गार एके भाशेन उद्गारला. मारिया आमकां कितें दिता? मारिया आमकां कितें करूंक उलो मारता? मारिया देवाची माय, मारिया जेजू मनशाची माय. आनी हीच माय जेजून खुर्सारतावन आमकां आमची माय करून दिल्ली. जाल्यार ती आमच्या जिविताची राणी, व ती आमच्या संवसाराची स्वर्गाची राणी जाल्यार जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. राणी ह्या मनशांक आपलो संदेश दिता, उपदेश दिता, तो सांगीत तितलें करात. म्हणटच राणयेचें उतर खाला उडोवपाक जायना. आनी राणयेचें उतर जेन्ना पाळलें तेन्ना ही मिलाग्र घडली. जेजूच्या मिलाग्रींतली पयली मिलाग्र आमी आयकलां, जाल्यार ती मारयेच्या उतरा वरवीं घडली. तांचे लागीं सोरो ना. हे लग्नाक आसलेलो न्हवरो व ताची घरचीं मारये बोगलेक आयिल्लीं काय मागपाक तें आमकां सांगूंक ना ह्या देवाच्या उतरान. पूण ती त्या लग्नाक आसली, जेजूय त्या लग्नाक आसलो. आनी जंय मारिया जेजूची आवय आनी जेजू दोगूय जाण लग्नाक आसा, हे लग्नाक व्हंकल न्हवऱ्यांक लज जावंक शकना. तिणें हुस्को दाखयलो आनी जेजूक हो हुस्को, जेजू मुखार हो हुस्को मांडलो. आयज आमची राणी कशी, आमचे हुस्के वेगवेगळे तरेचे. घोडे ते आमकां केन्ना कितें उणें पडटा म्हूण, वो आमचेर कसले कोश्ट आयल्यात म्हूण, वो आमची कसलीं कामां जावपाक जाय म्हूण, कितेंय तें जावं, हे राणये मुखार जरी तर आमच्यान वचूंक जाता जाल्यार सोडवंडार आमकां मेळटा, सोडवंडाराची मिलाग्र आमकां मेळटा. हो विस्वास बरवसो धरून आमी फुडें वचत जाल्यार आमचेय सगळे भाव भयणीनो जायत्यो मिलाग्री घडटल्यो. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता सोडवंडाराची खबर. आनी हो सोडवंडार ताचें काय बरें वर्णन केलां आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान. जितले पावटी आमकां नियाळ करपाक जाय जेजूच्या जिविताचेर, हो जेजू कित्याक आयलो संवसारान, आनी जेजून संवसारान येवन केलें कितें हें आमकां नियाळ करूंक जाय जाल्यार हें इसायासाचें पुस्तक आमी हें आयचें वाचप आसा तें घेवन हो नियाळ करूंक जाता. आनी जेजू जरी तर आमच्या जिवितान आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमकां आनी कित्याचीच गरज ना, हें मारिया जाणा. देखून तिचीं उतरां तो सांगीत तितलेंय करात. तर आमच्या जिविताक भाव भयणीनो, आयज मारिया आमची राणी म्हूण आमी मानून घेता, स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका मानून घेता, जाल्यार आमी तिच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करूंक गरज. आमी असो तरी आसतना आमी देवाची खुशी करूंक सदांच तयार रावूंक, देवाची खुशी सोदून काडूंक ती कितें ती, आनी आमची जबाबदारी आमी पाडूंक आमकां हे भेटेंत आयज करपा मागुया. आनी जण एकल्याक आमकां आंकवार मारेच्या हाताक धरून बेता आसतना घोडे आमी पडटले हांव आमी असो, पूण ती आमकां वयर काडटा. देखून आमी कसलीच दास्ती काडिनासतना जेजूचेर आमची नदर दवरून चलूत रावंक, आनी ही सोडवण आमकां घेता आसतना ह्याच सोडवणेच्या वावरान आमकांय वांटो आसा. जे भाशेन मारयेक ह्या सोडवणेच्या वावरान वांटो मेळ्ळो, ते भाशेन आमकांय ह्या सोडवणेच्या वावरान वांटो आसा. तर आमी आमची जबाबदारी पाडूंक हे भेटेन आमचें अर्पण ह्या पवित्र मिसाचे भेटवणेन करुया. C42, page number 46. C42.
तोंड तुका भेटयता तुमी दिला शिशरावरान तुका तुझ्या उदाहरणात तुवें आमकां म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूं आमी पावूं म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमचें काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी खोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमितां. सर्व काडी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्लो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगूट परगोठुया.
कोणी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयसुबीचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवन बापा फिलिमिनेर आमचे गवडी बापा सिम्यांव आमच्या दारी गवडी बापा सगळे यादनिके वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जीवन कोणाचो परवांसो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजोडीत मुकामा पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरेद्याची माई संगाती भाग्यवन झुजय जपोती भाग्यवन दोत्ता भाग्यवन जेवाज आनी सर काळी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दीत आनी सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आंकवार मारिया आमची राणी आनी ती आमकां सांगता तो सांगीत तितलेंय करात जेजू सांगीत तितलेंय करात. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां पातकांत पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंकवार मरेचें राणीपण समारंभून ह्या दिनवासणेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारान जेजूरायाचो पाटलाव करून शिकोवंक आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणाक वांटो घेवन सपूर्णायेन सुकेस्त जावंक आमकां व्हरूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाबडीनो आयज 22 तारीख 2 दीस उरल्यात, आयचो आनी फाल्यांचो. आनी 24 तारखेर आमी सान बार्तोलोमेवाची परब कोणसांचें फेस्त मनयता. जशें सांगलां, ही आमची आख्खी समरंभणी आमची आदली इगोर्ज आसा ते सुवातेर जातली. सगळी तयारी केल्ली आसात. तुमचें हात बोट घालूंक तुमी मातशें मुखार सरचें. घोडी थोड्योश्यो वस्तू करपाच्यो उरल्यात, थोडें निवळ करपाचें उरलां, थोडी मांडावळ करपाची उरल्या. जाता ते भाशेन तुमी सगल्यांनी तयारी बरे भाशेन करची म्हूण मागता. तशेंच हो सगलो वावर बरे भाशेन जावं आनी पावसाचे उदेशी वो पावसा वरवीं आमकां देवान फावो तें सवलत त्या दिसाक फावो करूंक देवा लागीं तुमी मागचें. काय घेऊया T48 पेज नंबर 224 T48. संसाराची तुगे